सांब पावलानं रोमांगारां बरयल्या पत्रांतले वासाप. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हें तुमी नेनात? तशें आसता बापाचे महिमे भरीत शक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परे आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निखेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेले केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियेवंक पावतल्या म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपले जिणे तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराचे स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्थ तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. वस्त्रा भाशेन प्रकाश तो पांघरलाय. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर स्थापीत केल्याय. ससनाच्या ससनाक ती हालची ना. सागराच्या उदकान तुवें तिका पांघरूंक दिलें. पर्वता वयर उदक रावलें. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. फालक्यांनी तूं जरी फुटाशो करताय दोंगरा मदल्यान त्यो वाळून येतात. तांचे देगेक आकाशाचे सुकणी आपले गोंठेर बांदतात. पानां मदें ते गायन करतात. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. तुज्या उंच निवासांतावन दोंगराचेर उदक शिंपताय. तुज्या वावराच्या फळान पृथ्वी दादोशी करताय. गोरवां खातीर तूं तण वाडयताय आनी मनशान भुंयतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताका गरज आसात ती झाडां वाडयताय. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. कितली अगणित सर्वेस्परा तुजे कृत्या जानवायेन तुवें ते सगळें केल्याय. तुज्या रचनांनी पृथ्वी भरल्या. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तो नवें कर. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. साबत काबार जातास मोरी मागदलेनान जाकोबाचे आवयन मोरयेन आनी सालोमेन वचून जेजूचे कूड मागच्याक सुगंध तेला मोलाक घेतले.
आनी आयतारा बोव फांत्यार भायर सरन सूर्य उदेताना सामादे सरशे येवन पावले. ती एकामेकाक म्हणटाली, सामादेच्या बागलाची शिळा आमकां कोण फाटीं लोळोवन दीत. पूण येवन पळयताना फातर फाटीं लोळयल्लो ताणें देखलो, जावं की तो फातर भोव व्हड आसलो. सामादे भितर सरतास धवो दगलो न्हेसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलेलो तांकां दिसलो आनी तीं आकांतली. पूण तो तांचे लागीं म्हणालो, भिये नाकात. कुर्सायल्या नजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवंत उठयला. तो हांगा ना, आळे. ही ती ताका दवरलेली सुवात. तुमी आतां वचा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्या की फुडें गलिलेयाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.